मिस्टर नाजारियो ताणे आयच्या मानेस्तान चीफ गेस्टाक आनी गेस्ट ऑफ ऑनराक माचयेर हाडून नाजारियो फेर्नांडीस. मागता सगळ्यांनी ताळ्यो घेऊन आयचे दिसाचे चीफ गेस्ट भोवानीस वेसू डिकोस्टा, कावन्सिलर ऑफ सांगे म्युनिसिपालिटी. सर, तुका आमी माय मोगाचो सहयोग दिता. तेच भाशेन आमचे बरोबर आसा आमचो लाडलो आनी सगळे तुमी ताका वळखतात. चडसो तो आमचे गोंयचे पासत, आमचे कोंकणी भाशे पासत आनी आमच्या पर्यावरणा खातीर तो जाय तो वावुरता. तो आनी कोणूच न्हय, सर एंटनी डी सिल्वा. मागता सगळ्यांनी व्हडले ताळे मारून. तेच भाशेन मागता आमचो वॉल्टर ह्या पिक्चरान ताणें काम केलां, ताणें माचयेर येवंक. वॉल्टर. तेजे भाशेन मागता हे पिक्चरान काम केल्लो मिस्टर अमरेश हेच गांवचो. ताणें आसले मातशें माचयेर येवचें. अमरेश. ताकाय ताळयो आवडटात. मोगाच्यानो हे फुडें डायरेक्ट करूंक आमच्या दुसऱ्या भावाचो आतां आसा तो म्हणल्यार कोणूच न्हय, ह्या गांवचो सांगेचो बाब एल्विस रॉड्रिगीस. तो आयच्या दिसाक आमच्या मदीं हांगासर ना, तो बॉम्बे गेला शुटिंगाक. ताकाय ताळयो मारल्यार म्हाका दिसता हो आवाज हांगासान मुंबय पावतलो. मागता आमच्या आयच्या दिसाच्या गेस्टाक ल्हानशी एक फुलांची व झाडाची रोपी दिवंक आमच्या डायरेक्टराक हांव मागता. तांणी ताका हे माचयेर आमी एके भाशेन स्वागत करतले. बेशू डिकोस्टा. तेच भाशेन मागता आमचो एंटनी डी सिल्वा. ताकाय एक ल्हानशी हे झाडाची रोपी दिवन ताकाय आमी हे माचयेर येवकार दिता. मागता आयचे मानेस बेशू डिकोस्टा दोन उतरां सांगून. आयच्या दिसाक हिंगा हाजीर आशिल्ले आमचे आयच्या पिक्चराचे पयलीच वाटेर बरयणार बाब नाजारियो, उदयीश बाब एल्लिश हिंगाना ह्या पिक्चराचो डायरेक्टर. आयच्या दिसाचो गेस्ट ऑफ ऑनर. म्हाका दिसता हांव चीफ गेस्ट जावपाक आनी तो गेस्ट ऑफ ऑनर जावपाक हें सारकें ना, पूण तरी आसतना ताचें काम सोशल फिल्डान भरपूर म्हणजे हांव चड आमचें आहा पूण ताचें जायतें आहा. पूण तरी आसतना डायरेक्टरान धरलें आहा. हांव मागता मोठ्यान तुमी सर एंटनीक ताळयो मारपाक, कारण जाय तो आमच्या गांवच्या गोंयच्या इश्यूज तो वावुरता. आमी सांगे कुडचड्या पुरतेका तो गोंय लेवलाचेर आहा, पूण तरी आसतना म्हाकाय मातशें सबल जाता ताका गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणपाक, कारण ताचें काम भरपूर आहा. हें पिक्चर निमणी चीट तुमी सगळ्यांनी पयलो भाग पयला. बरें पिक्चर बाब नाजारियोन बरयल्लें आहा. आनी खऱ्या अर्थान पयले सुवातेर पिक्चराक कितें सांगचिल्लो पयलीं लोकांक सांगता. आज इतलो लोक आमी हिंगा एकठांय जाल्लो आहा, हांव तुमकां खऱ्यांनी शाबासकी दिता. कारण तुमी आयज काय येयल्ले आहा म्हूण पिक्चर खंय तरी आयज मातशें म्हूण ताका एक सक्सेस दिश्टी पडलो. नाजाल्यार कोंकणी पिक्चरां कितलीं जातलीं, कोण डायरेक्टर रायटर पिक्चरां बरयत रावतले आनी लोक येवचोच ना, ताका कांय वोट ना. म्हज्या भाव भयणां हें सांगपाक जाय. आनी खऱ्यांनीच आमी पयल्या सुवातेर पिक्चराक आदार करपाक जाय. बरें दाखयलां पिक्चरान. आमकां गोंयकारांचे काळीज मातशें मोगाळ. कोणो एक भुरगो भायलो बसून आसलो जाल्यार तो मातसो देरान मातशें आंटी अंकल केलें जाल्यार आमी रोखडे भुलतात. पूण आयज परिस्थिती तुमी पळोवपाक शकतात. पिक्चरान पयलो दुसरो भाग पळयात, तो ताज्यावर इंट्रस्टींग आसतलो. सस्पेन्स तांणी दवरला आजून पासून मुवी भितर. कांयच आमी सांगपाक शकना मुवी सेकंड फेजान कितें जावपाक शकता ती. पूण खऱ्या अर्थान एक बरी मुवी गोंयकारांक अलर्ट जावपाक, गोंयकारांक जागे जावपाक आनी मुवी तुमी दुसऱ्याकूय सांगपाची गरज आहा. आयज पास्टर्स डे तेंय आमी केला. आमचो बाब कॉमेडियन आनी एक बरो तुमी म्हाका जायते हांव म्हणटात
कितलीशी आमी कॉमेडी पळयतात ते पळयता आसतना बरें काम ताणें केलां. म्हजो गांवचो भाव म्हाका केन्ना खबर ना बाबा उमरेश तारी मुवीन आहा म्हणून, पूण बरें एक्टींग, एक गुंडाचो बरो रोल ताणें बरो बारीकसो रोल, सायड रोल, पूण एक दुसरे सुवातेर सांगता आसतना जायती कोंकणी भास आमची हाटी वसोता. हांगसर एंटनी ह्या दिसांनी पळयतात जायते तियात्रान जायते प्रमोट तो करता, जायते तियात्रा खातीर वसात म्हणून मागता, जायते नवे नवे डायरेक्टर, एक्टर, रायटर तियात्र बरयता, नाटकां बरयता. आमी येवपाक गरजेचें, नाल्यार एक थोडी कोंकणी काबार जाली तातल्यान कोणाक नेवची ना, अशीच काबार जाली तुजी. आनी हांव सदांच सांगता कोंकणी जी आहा ही रोमी आसूं देवनागरी आसूं, आमी दोगांय भयणी. आमच्या मोगाच्या झगड्या भितर मावशेक फायदो जावपाक जायना, हे आमी घोटपणान दवरपाक जाय. रोमी आसली देवनागरी आसतली, आमच्या कोंकणीच्या झगड्या मध्ये ही मावशी सायडीर रावन पळयता जे मावशेक फायदो जावपाक जायना. हे घोट सांगलेलो बाब झेवियर जे सांगेक आहा बरो, बाब आगोस्तीन तियात्रांत एक्टींग करता सांगेवेले, लुईस जे सांगेक बाब क्रिस्टियन आसतलो सांगेवेलो. कितले कविता आमी बरोवपी लोक आसत, आमच्या आलशीन सांगे अशें आसतले. कितले तारखेर ते मडगांव तांची मुवी आहा 7:30. तुमी मुद्दमून ही मुवी तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्याक आता सर अँटनी डिसला लागीं ताणी आयचे सर 2 उतरां सांग. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. कोण म्हणायशें हांव चड उलोवपाना, पूण फकत मेशू बाब हॅप्पी जाला लोकां चोयन, म्हाका जाल्यार बरें लागलें ना. हांव तेजे कॉन्ट्रेडिक्ट कोना, इज अ व्हेरी गूड ऑरेटर. हांव तेगे फॅन. तेगे फॅन कित्याक तेका मायक दिल जाय तूं तेगे उतर सायड स्पॉन्टेनियसली भायर सरताय. म्हाका मातशें चिंतीच पडटा. आनी स्टेजीचेर तो स्पीच दिता तो सगळी खोदेल चयता, चडशे हाली दिसता म्हाका. बरें न्ही, तूं म्हटली आमगे गुन्यांक आसलो, आमकां येयलें पिक्चराक, तुमी येयले, तुजे बाराबर आनी एकल्याक घेतली. नाका जाल्यार देखून येवन बोस वसा कोतलीचेर. फकत घराको रावताय, कोंकायन उलय रे, कोंकायन उलय. हांवें हूंय टोस्ट करी तूं काजरा जावं स्टेजीचेर मातशें इंग्लीश उलयला पुरो. दोग तिगसा तिगसा बोवाळ म्हणटाय, इंग्लीश कितें उलयता रे तुवें, कोंकायन उलय रे, कोंकायन उलय. फकत कोंकायन उलय म्हूण पावले, कोंकायन एक्चुअली सपोर्ट कोनाय. कितको सपोर्ट कोताय तूं म्हाका सांग. हो ना जाय म्हाका सांग. ह्या हॉला 10,000 दिताय रे, तूं म्हाका सांगाय 10,000 येयल्याय. हॉलाचे पयशे भरनाय. हांव प्रमोट करता. आज म्हाका सांगपाक उडरीक म्हूण सांगना, म्हाका 2 मिटींग आहाय गोंय सांबाळपाक. त्यो मिटींग सोडून हांव हिंगे आज सांकवाळ मिटींग आहा, पोरवोर मिटींग आहा. म्हाका हांव सावंडकाराक गेलो, जायतो हातास वता आमगे कोंकण सांबाळपाक, तियात्र सांबाळपाक, हें गोंय सांबाळपाक. सावंडकार जायत जाणांनी रोमाश बरयले, तियात्र बरयले जायते. पूण आज तूं फाटल्यान नदर म्हणचे तेगे हॉला वत देखून पयशे हेच करून आनी आमगे गोंयकार पिक्चर काडले मुखारी. द पीपल इफ जाल्या पोरचा आमी राजा आहा करता ना. सो हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, नेक्स्ट टायम सो नजारीगे उतरा न्हू. मेशू म्हणटा आमी गोंय सांबाळटाय, मुको सावंड सांबाळूं जायना. गोंय कितको सांबाळटलो तुमी सांगाय म्हाका. दुसरे दिसा गार्जियन म्हणटरीच नेक्स्ट टायम पिक्चर आहा त्या जाणां ते गेले. इट्स अ व्हेरी गूड मुवी. कॅन यू इमेजिन हे पिक्चर वरां नजारे दिल्लें, ही 9 वरां हांव आमगेले कोंकणी माय भाशेंत दिता. हें मुगेलें माणकुलें गोंय रडटाय आमी दीसभर. जावं ती कोंकणी सांबाळ, गोंय सांबाळ, जमीन खूंय फायर फायटींग करतली आमी. ही ती ह्या जर तो न्यू डायरेक्टरान प्रमोट कोणाय जाय तूं कोण येतलो मुखार, खूंय आसतले एक्टर. पयर देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आय लव यू ऑल. सर ही तुजी मोगाची आनी समजिकायेची तुवें आयज आमकां उतरां दिलीं.
समजणी दिली समजताना की हांगाच न्हू पूण हाचे भायर हॉलाच्या भायर वचून आनीकूय दुसऱ्यांकूय म्हाका दिसता वचोंक जाय पूण सांगात हे पिक्चरा आनी खऱ्यानूच हो गोंयचे खातीर म्हाका दिसता सर सांगपाचो पण ताणें सस्पेंस दवरला ही सर ताणें पळयलां तें पिक्चर आनी जे पिक्चर जे भुरगे आमचे धाकटे बाय आसा तातूंत ताका घेवन तो रडलो त्या दिसाक आमचो प्रिमियर शो आसलो मारगांव पाय तियात्री हॉलाक ताका घेवन रडलो तो कित्याक हें जावन आसा आमचे फुडाराचे दिवे म्हणून फुडाराचे फूल तर सगळ्यांक शरदभाई आज तू ह्या पिक्चरा येयला निमणी चीट चलचित्र आनी तुका आयज इनाम मेळ्ळा कित्याक सगळ्यान सिनियर सिटीजन म्हणलो आनी हांवें आयकिल्ले ते प्रमाणे 88 वर्स तुका जाल्यार हे चलचित्र तूं कोंकणी चलचित्र चोयन हे रवींद्र भवना आयज जे थंय चोयलां सावंड्यान तूं कशें लागलें ती बरें लागलें म्हाका कोंकणी म्हळ्यार सगळ्यां आवडटा हें कोंकणी सगळें म्हाका बरें दिसलें सगळें पाट म्हाका बरें दिसलें आनी तुका त्या पिक्चरा बद्दल कितें सांगपा जाय हे भशेन हांव सदां आमगे चेड्या पासून सांगता अगस्तीन म्हळ्यार चेडो अगस्तान पासून सांगता हांव म्हणजे कोंकणी ताकाय लायक तो कोंकण्या काम करता कोंकणी पिक्चरां जावं नाटकां काम करता तियात्रांकूय काम करता खेळांकूय काम करता कोण तुगे चेडो हो तुगे चेडो नायस मिटींग यू सो एक आर्टिस्ट असो तुगेले व्ह्यूज कितें हेजेर आर्टिस्टाचो न्यूज म्हळ्यार पिक्चर एकदम बरी आहा डायरेक्शन टू गूड आनी जी स्टोरी जी दाखयल्या न्हू ती खूब वालोराची आहा आयचे आमचे पिळगेक एक जागृताय आमकां जरी तर आमी आमची ही आमगेली ही गिरायस्कां सांबाळून दवरना जाल्यार फुडार आमचें कांय बरेंपण उरपाना आनी आमी दुसऱ्या जे कोणाकूय आमी सोदून आश्रय दिताय आश्रय दिवची न्हू पयलीं आमी धा पाटी आमी विचार करपा जायो कित्याक पिक्चरांत तेंच घडलां पूण पिक्चरांत तुगे भाशेन एक निमणी चीट म्हूण पळय आहा तो संदेश आमकां गोंयकारांक असो माल पडटलो ना जाल्यार होय, आमी माल- चोत्राय दवरना जाल्यार दोतराय दोन जाल्यार जरूर माल पडटलो आनी पडत आहा आनी आमी जागृताय जावपाची गरज आहा